हरकां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अगलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका चरदान तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गोलिस्तान तुका जय जय तुका जेजू, हुज्जाना तुका जेरुसलेम जाऊं जेजू, हालेलुया 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 हालेलुया, हरकां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अगलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका चरदान तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गोलिस्तान तुका जय जय तुका जेजू, हुज्जाना तुका जेरुसलेम जाऊं जेजू. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Glory to you, mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Ardhan to Papa, Ardhan to Jesus. Mahima to Jesus. Glory to Jesus. Vandan to Jesus. Vaibhav to Jesus. Ardhan to Jesus. Naman to Jesus. Pranam to Jesus. Golistan to Jesus. Jai Jai to Jesus. Hosanna to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमकां समेस्तांक व्हरतो स्वागत करता. ह्या मागण्याक प्रतीक जावन तुमकां बरो उखार मागता. सकयल ह्या वर्साचो आमकां दुसरो सोमार आज खंडीत जावन 8 तारीख 1 तारखेर आमी ऑनलायनीर आयिल्ल्या. सकयल आमी सांगाता मेळ्ळ्या, देवाक स्तुती केली, देवाक अर्घां दिली. देवान आज परत आनी एक अवकाश देवान म्हाका आनी तुमकां दिला. सांगाता मेळोन देवाची स्तुती करूंक, देवाक अर्घां दिवंक, देवाची महिमा आमी वाखणूंक. तर ह्या वर्ता दिसा सकयल सांगता मेळोन देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया आनी आयचे मागणे आमी आराम करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिता तशी आमची पथकां मगस आनी आमकां दळलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशेंचे जो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पपियां खातीर उणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसा दिन सात आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 आज ह्या नव्या वर्सा देवाचे उतार आमकां सांगता. जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवाचेचें पुस्तक 60 आनी 1 अध्याय वाक्य 10 तें सांगता, हांव सर्वेस्परा थंय संतुसतलो, म्हजो आत्मा म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या बरी, कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या बरी आनी भांगारान श्रंगारिल्ल्या एका व्हंकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शाल्यान म्हाका गुठलायली. तर आज हे नव्या वर्सा आमकां ताणें देवान आमकां तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयलां आनी प्रामाणीकपणाच्या शाल्यान आमकां गुठलायलां. ताची स्तुती करूंक, ताका अर्घां दिवंक. कित्याक हे उतार आमचे कर्णकान घेया, हांव सर्वेस्परा थंय संतुसतलो, हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो, म्हजो आत्मा म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. म्हजो आत्मा म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या मुकुटान नेतयलेल्या एका नवऱ्या बरी एका नवऱ्या बरी आनी भांगारान श्रंगार आयलेल्या एका व्हंकले बरी एका व्हंकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुठलायली. आमेन. 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 तर सकट आमी देवाक आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी एक दीस देवान आमकां फावो केला. ह्या वर्स आमी निरंतर सोमे सांगता रावया. आमकां 1 तारखेर मेळ्ळलो संदेश वत्तू आमी सोमे सांगता रावता जाल्यार सकट ह्या वर्सा आमकां बरें जातलें. जर आमी सोमे सांगता रावना जाल्यार आमी मस्त संगती आमी आमच्या जिवितांत फेस करचें पडटलें. देखून आमी तें पुरा खंयच्याय कश्टांक आमी वळख जावचें नाका. हाचे बदलाक आमी सोमे सांगता रावया आनी आमचे कश्ट हाळू करया, कश्ट आमचे पयस करया. देवाक स्तुती करतना, देवाक अर्घां दित आसतना आमचे एक ते कश्ट आमचे तावन पयस वता आनी आमकां केदाळा सुटका मेळ्ळी म्हणून आमकां कळना. तशें देव आमकां सुटका दिता. देखून ह्या वर्त्या दिसा परत आमी ह्या सोमाराच्या दिसा सांजेर सांगता मेळ्ळी आसतना सकट सांगता आमी देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया. Kerganditolon somia kerganditolon
सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगंदितलो सोमिया करगंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो दोनसो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो महिमा हर एक घरी देवाची स्तुती करूया कित्याक हर एक आमच्या दर सांगता उदारपणी आमकां पावता ताची स्तुती करतना एक बरोबर आमकां तुटून उडयता आमची सगळे संकलित तुटून वयता एक जिविताच्या वाटेर तो आमकां चलयता आमकां जाय जाल्यार सगळे ह्या संवसारांत भाव करता तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हज्या गरजान तुज्या पांयान पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयान पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो दोनसो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 thank you Lord thank you Jesus praise glory 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 for the Lord worship Lord hallelujah 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 दैविक सगतांचे ते hallelujah 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 Jesus सगळं आमी अर्घां दिवया देवाची स्तुती करया देवाक आमी वाखनया कित्याक सगळी आमची मागणी जी कितें तुमी मागोवंक आशेतात ते सगळी मागणी सोम्याक भेटोवन दिया आमी प्रत्येक जावन मोंते डिसोजाच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर फ्रांसीस पिंटो संपूर्ण दारां बरी भलायकी मेळच्या खातीर जॉस्पिन रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर आयवी सेरावो आनी कुटुंबा खातीर मागता सिसिलिया रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर लविना वेगस आनी कुटुंबा खातीर रोशन डिमेल्लो आनी तेच्या सगळ्या गरजां खातीर संदेश बर्बोजा तेच्या सोर गरजां खातीर टिविया डिसोजा अनिता अल्बुकाक आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता जुलियट फर्नांडीस आनी कुटुंबा खातीर
Sumian Jesu Makta Anita D'Souza ni kut magade Edward Montero ni kut magade Gladys D'Souza ni kut magade Sumian Jesu Levina nursing result त्याच्या बऱ्या तऱ्हेन जावच्या खातीर ग्लेनाक बरो जॉब मेळच्या खातीर प्रिसिल्ला मतायस आनी कुटुंबा खातीर निशा डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर एवा मारिया आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता सुमिया जेजू मागता सुमिया सॉन सुनीता आनी कुटुंबा खातीर सिंथिया डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर सुमिया जेजू आनी मागता सुमिया जेजू ह्या वेळार आमी जस्लिन रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर सुमिया जेजू हर एकल्यांक रिटा म्हणल्यार भयणीक किडनी प्रॉब्लेम आतां सुटका मेळच्या खातीर सुमिया जेजू ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर सगळे तुमचे इंटेन्शनां कितें आसात ह्या वेळार आमी विशेश तरा मागता एकगडीभर आमच्या हातूंत सगळ्या ह्या गरजां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमी मागता सुमिया जेजू सिल्वेन रेबेल आनी कुटुंबा खातीर आई विस्तेराव आनी कुटुंबा खातीर लिली डिसोजा आनी कुटुंबा डोरोथी डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर मागता सुमिया जेजू अल्कोहोलिजमान सुटका मेळच्या खातीर सुमिया जेजू मागता सुमिया जेजू मागता संदेश म्हळ्या खातीर मागता सुमिया जेजू सरी एकल्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर हक्कड आमी एक गडीभर इंटेन्शन समर्पण खातीर मागया हालेलुया 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 सुमिया जेजू ह्या वेळार सुमिया जेजू कितें इंटेन्शनां घाल्लीं आसात सगळीं तुज्या नांवाक आमी समर्पण केली हिरा बाबा संदेश जेजू तांकां आपड आनी गुण कर जेजू हर एक तांच्या गरजांनी उदारपणी पाव सुमिया जेजू मागता जेजू हालेलुया 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 कुटुंबा खातीर आमी मागता सुमिया जेजू हर एकल्या खातीर मागता सुमिया जेजू हालेलुया 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 हिरा बाबा रे खाले बरे Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We glorify your name, Lord. We worship you, worship you, worship you, Lord. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचो आत्मा आमचेर आसा देवाचो प्रेरक आत्मा आमचेर आसा इसाया प्रावदे मारिफात आमकां आयकूंक मेळचीं तीं उतरां तेंच जमतात 61 अध्यायांत 1 आनी 2 वाक्यांत आनी तशेंच लुकाचो वांजेल 4 अध्याय 18 19 वाक्यांत ಎಂತ ಉತ್ತರ आमकां आयकूंक मेळटात देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगर करूंक ताणें म्हाका आनी तुका अभिशेक केला ह्या वर्सा प्रत्येक जावन 2020 आनी 4 इसवेंत विशेश तर आमकां ह्या खातीर देवान अभिशेक करता ह्या खातीर आमकां चड आनी चड अभिशेक एनॉयंटींग आमकां तो दिती आसा देखून आमी सकट सांगता मेळून चड अभिशेका खातीर मागया एनॉयंटिंगा खातीर मागया आनी देवाची स्तुती करतना देवा गर्गां दिता आसतना ताचें अभिशेक ताचें एनॉयंटींग आमचे वयर येवन रावून दी कशें अपुस्तलांचेर आनी मरियमाचेर येवन रावुल्ले तांणी बळादीक ताणें सुवार्थ परगट केली ह्या वर्सा आमी हर एकल्यांनी जेजूक साक्ष दिवं खाली आमच्या मेटेरियल थिंग्स मात्र देवान पुरा केल्यार पावना आमच्या आत्मीक गरजो मस्त आसा दर एकल्यांक त्यो आत्मीक गरजो संपूर्ण करी घ्या त्यो आत्मीक गरजांनी देवान आमकां पावो द्या ते जाल्यार आत्मीक गरजो आमकां मेळटा आसतना संवसारीक गरजो पुरो आमकां ऑटोमॅटीक मेळटात देखून चड आनी चड आत्मीक गरजां खातीर मागा आत्मीक गरजां पवित्रत्वान भरच्या खातीर देवाच्या उतरांची समजणी मेळच्या खातीर मागोंक शिकय म्हणून पावड तसं म्हणून पवित्रत्वाच्या फळांनी नेटय पवित्रत्व शक्ती भर म्हणून मागया ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ आपण जेजू जण एकल्या जेजू समिया जेजू ही सगळी नांवां कितें आमी उलो मेल्ली सगळी समिया जेजू शॉन सुनीतांच्या सगळ्या अल्कोहोलिजमांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर बापा मागता आमी ह्या वेळार आशा कराव आनी कुटुंबा खातीर समिया जेजू मागता समिया जेजू ह्या वेळार समिया जेजू ह्या शेल्वेन राबेलाच्या घोवा खातीर संपूर्ण अल्कोहोलिजम सुटका मेळच्या खातीर ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ
ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕೈಲೆಯ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ Helen Kastilu dan ikut makatir makta Sharmila Pinto Roshan Alicia ni Sharmila Ejakatir makta mami Lavina Prashant dan ikut makatir makta semejuzu Dorothy D'Souza Techa Puta katir makta semejuzu Dalvin Rabela cha Due katir mi makta semia Gawa katir mi makta baba semejuzu Vinita Ancha Segala Garza katir baba semejuzu mi makta Cecilia Rodriguez cha semejuzu Mabel D'Souza ni ikut makatir Andrew Montero katir Irene Montero katir makta jika sempurna semejuzu kita pura heaviness asa stiffness asa depression asa segala hudud karjezu makta ina baba ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, we worship you Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Clarin Flavia and ikut makatir mi makta Lina Rodriguez and ikut makatir Lavina D'Souza and ikut makatir makta Julia D'Souza and ikut makatir mi makta Jesu yavala Sumian Jesu Elizabeth and ikut makatir makta Sumian Jesu Sumian makta Clara D'Souza and ikut makatir Chandrama and ikut makatir papa Ashwin akatir mi makta Edward Montero ni tacha soru problem akatir mi makta Sumian Jesu sagle problem clear zone katir Aida and ikut makatir makta Sumian Jesu Gladys D'Souza and ikut makatir makta Elizabeth and ikut makatir makta Jesu Maria Pereira and ikut makatir mi makta Sumian Simon Almeida and ikut makatir Roshan Kiran and ikut makatir makta wami Sumian Wilfred Sikara and ikut makatir papa tacha kite intention asat Sumian Jesu tacha sagle intention tu jari kar Jesu आशीर्वादित कर Jesu makta papa Sumian Jesu Aida D'Souza aja puta katir Sumian Jesu job melcha katir ani पायांची दूख आणि पुरा गुण जाऊनच्या खातीर सुमियान जेजू लिना रॉड्रिगेज हांच्या सगळ्या
इंटेन्शना खातीर आमी मागता सगळ्यांची इंटेन्शनां तुज्या पांयां त्याला भेटून दिता सक्कड सांगता एक गडीभर माऊनपणे आमी स्तुती करिया हालेलुया 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 ईरा बाबा रेखला बरे तक शंदर बरे करा बला रेखले जीजा थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा 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 हालेलुया हालेलुया मस्त जनाचे बंद पास किती आसा ते तुटून पडते आसा घरान स्तुती करा तुमच्या घरान बसले स्तुती करा बंद पास सगळे तुटून पडते आसात बांधून गेल्ले बरी आसले दोरयानी बांधून गेल्ले बरी असले संगती पुरा तुटून पडते आसात बसमून सगळे गोबर चालले बरी जाते आसा स्तुती करा हालेलुया 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 ईरा बाबा रेखले बरे तक शंदर बरे करा बला रेखले माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा हालेलुया 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 हरिखान का जीजा महिमा का जीजा गुलाब का जीजा हालेलुया 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 शेर बाबा जेजू एक पटी अपस्तल पुरा दोनीर तो पलतर बेत आसतना जेजू त्या दोनीर नातलोलो जेजू मागीर उदकाचेर चलोवन येता आनी उदकाचेर चलोवन आसतना अपस्तल पुरा भियोन गेले मेल्ले म्हूण चिंतले पूण जेजू म्हणटा भियेनाका तो हंस तो आमच्या जिवितांत कितले दर्यांत त्या दोनीक पळयत आनी वादळ मारतना ते भिवनांत पूण जेजू त्या दोनीर आसलो तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येताना अनुभव येताना पिडाशिडा येताना निराशपण येताना आमच्या सांगता जेजू आसा म्हणून अनुभव आमी जोडून खान गेल्यार आमकां खंयचीय अनवरां आमचे थंय रावची ना सगळीं ती वेतली आमचे तान हे वर्स आमकां सगळे आशिर्वाद पडलेले वर्स जातले कोण तुमी सांगता रावता तांकां सगळे वर्स आशिर्वाद पडलेले खंडीत जावन तुमी कितेंच भिये नाकात ह्या तुमचे कश्ट आयले अनवर आयले पिडाशिडा आयले तुमची पुरा इंटेन्शनां पळयतना कळटात पुरा हर एकली एका प्रॉब्लेमांनी तुमी सुरकून पडलेले बरी आसात हेल्थ इश्यूज आसात मस्त फायनान्शियल इश्यूज आसात ह्या तुमच्या कुटुंबाचे इश्यूज मस्त संगती तुमी हांगा घाल्ल्यो आसात देखून हे पुरा खंयचेंत टेन्शन करनाकात वरीस करनाकात जेजूक समर्पण कर दिया ह्या घडये मौनपणी जेजूक समर्पण कर दिया एक घडी भर तुम्ही पुरा मेसेज घालचे पुरा एक घडी भर बंद करा आणि देवाक समर्पण कर दिया देवाक समर्पण करा तुमच्या काळजाचे बगना देवाक कळीत आसात तुमचे मती कितें कारण जाय आसा बेजार आसा खंत आसा देवाक कळीत आसा समर्पण कर दिया देवाच्या पांयां तळा समर्पण कर दिया आनी खंयचेय वादळ आमच्या जिवितांत आयिल्ले घुसपट गोंदळ आनी कितें जाल्लें सगळें तो शांत करतलो कित्याक आमचे सांगता जेजू आसा आनी तो आमकां खंडीत जावन बरें करतलो आशिर्वादीत करतलो आयच्या दिसा आनी देखून हे सगळे वर्स ताच्या सांगता करसूंक आमी एक निर्धार काण गेल्लो आसा नव्या वर्सा आनी त्या नायट विजला दिसी जायते तुमी हजर जाल्यात ऑनलायनीरी आनी खंडीत जावन तुमी एक निर्धार काण गेल्लो आसा जायते जाणांक त्या दीस बरेंपण जालें जायत्या जाणांक हिलिंग्स जालें जायत्या जाणांक डेलिव्हरन्स जालें आज ही तित परिस्थिती आज तोच जेजू आमचे मदें घात आसा आनी खंडीत जावन आमकां समेस्तांक सुटका दितलो सगळ्यो वायटाच्यो शक्त्यो सगळ्यो उमठून काडटलो जेजू देखून सगळें समर्पण कर दिया तुमचें कुटुंब तुमचें वैयक्तीक जिवीत तुमचें लग्नाचें जिवीत तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत सगळें जेजूक समर्पण कर दिया आनी कितें तुमचें इंटेन्शन आसात पळय ती सगळीं एक घडीभर जेजूक सांगा एक घडीभर सांगा जेजू तुज्या खंयच्या गरजांनी जेजून तुका पावोवंक जाय आज ह्या कसल्या एरिया तुज्या कुडीच्या एरियेका संध्यांनी मुल्यांनी देवाची अभिषेकाची सखत देवण येवच्या खातीर मागा दैवीक सखत देवण येवच्या खातीर मागा भिये नाकात कित्याक तुमकां बरें करतलो कोणी मनीस न्ही मगर देव तुमकां बरें करता जेजू तुमकां बरें करता आनी सोर सांदपाक तुमचे खातीर मागणें करतात मरी माय तुमचे खातीर मागणें करता सक्कड तुमचे खातीर विनवण्यो करता आसतना तुमी कांय भिये नाकात हर एक सक्त्यो आमच्या फॉराक आमच्या फेवराक देवान दिल्ले आसात सगळो संवसार आमच्या फेवराक रावचे बरी आमी मागया ह्या वर्सा आनी सगळे संगती आमकां बऱ्यो जावं दीत आशिर्वाद पडलेले जावं दीत हर एक आमची कितें आशा आसा आकांक्षा आसा ते सगळे जारी जावं दीत आनी त्याच्या वरती देवाची कितें आशा आमच्या जिवितांत आसा देवाची कितें योजना आमच्या जिवितांत आसात देवाची कितें योजना आमच्या कुटुंबांत जारी करूंक आसात ती सगळीं जारी करच्या खातीर आमी मागया आनी सगळी ह्या वेळार अनॉयंटिंगा खातीर अभिषेका खातीर आमी विशेश तरान आमी मागया ह्या वेळार हालेलुया 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 हे रे बाबा रे जीसस थँक्यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी मायटी लॉर्ड अभिषेक
ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. दैविक सखत या बळा देवाने उद्देशमिया तुका आराधन करताना तू सगळ्या श्रेष्ठ सोरसणार तू जावणस आहे समिया. आवयच्या गर्भान तुवें आमकां खारलेले, आमकां ही सगळी गरज कितें गरज म्हणून तुका कळीत आसलो देव तू जावणस आहे. आमच्या हर एका गरजांनी उदारपणाने पावथाय म्हणून तुवें आमकां बसवणी दिल्लो देव जावणस आहे. तुझ्या पांया तळा आमी सरपडता समिया जेजू, तुका आराधन करता, तुका आमी महिमा दिता समिया जेजू. हे इतले सणाक सांगता मेळोवन बाबा तुका आराधन करता आसतना तुजी गुण करची सकत, तुजी दैविक सकत हर एकला पिडेस्तान थंय वाळोवन येवदी, हर एक बंद पासून तुटून पडून दी, वायटाचे सगळे सगळे तुटून पडून दी, आशीर्वाद पडून दी म्हणून मागता जेजू. या वेळा बोला ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. तुझे उद्धार जावन आसा या संवसाराक उजवाड, आमच्या जिविताच्या बेठांक उजवाड जावन आसा. सोम्या तुझ्या उतराची समजणी आमकां दी, तुझ्या उतराचे उगडेपण आमकां रेव्हलेशन आमकां दी जेजू. तुजी दैवीक सकत आमकां दी. हर एक दीस म्हणले बरी तुझे उतर कळनासतना वाचूंक आमकां उर्बा दी जेजू. जेजू आमचो भावार्थ सडय, आमकां मागोंक शिकय जेजू. तुजी दैवीक सकत वाडय, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमकां नेटय जेजू. तुका एक म्हणवंत साक्ष जिवंक आमकां फोव कर जेजू. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ,
ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. सच्चीच्या राजाचं वैभव तू जाऊन सगळे या नव्या वर्षात तुझे सगळं राव कामका तुझी कृपा देजो कसो तू आमच्या संगत रावताय त्या उतराप्रमाणे तुझे संगत आमकाय तू दबर जेसू तुझ्या मानताना तू आमका लिपय जेसू तुझी दैविक सकत आमच्या ताई वाळई समय जेसू या संसारात बिलकुल आम्ही आमचं बरोबर हगडाई नसताना या वर्षा तुझेर विश्वास आणि भावार्थ दर जीव कृपा तू आमका देजे. कष्ट आयल्यारी अनवर आयल्यारी पिडाचड आयल्यारी निराशपण आयल्या सलवण आयल्यारी कित्या कसं बियान असताना तुझे सांगता रावण हर एकाचेर जैत जडून जायली कृपादार जेजू आयच्या दिसा तू आमका पळू करचेसो. जेजू सगळ्या पिडेस्ता खातीर मागता हर एकल्याची पिडा दूर करचेसो मागता या ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಯೇಸು ಎಂದು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಯೇಸು ಎಂದು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ दैविक सगत वाले समय हालेलुया 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 हीरा बरकल ब्रदर चंदर बरकर बरकल जीसस the mighty anointing of the Holy Spirit hallelujah 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 Jesus 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 thank you Jesus thank you Lord thank you Father praise you Lord glorify and mighty God hallelujah worship Lord hallelujah 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 हीरा बरकल ब्रदर चंदर बरकर बरकल Jesus Jesus thank you Jesus thank you Lord 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 praise you Lord glorify and mighty God hallelujah worship Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord. Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. मस्त जनांक मस्त दराचे कुडीचे दूख असली कुडींत अनकम्फर्टेबल कितें बघतले ताचे तावन जेजून सुडका दिले असं मस्त सणाक हे बांदपास पळय कुडीन बगचे बांदपास ते सगळे तुटून हॅवीनेस सगळें कान उडयलां जेजून. आतां आमचें जिवीत तुजी कूड पळय तुजी मोत पळय ह्या वेळार मस्त तूं लायट जालाय कित्याक देवाची काकुळटांनी कृपा तुका लाभल्या ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज थोडो देवाच्या उतार आज आमी नियाळ करया. ह्या वर्सा एक संदेश आमकां मेळ्ळा. एकच संगत सगळ्यांक तुमकां कळीत आसल्यांत बरवसो होगडाय नाका म्हणून बरवसो होगडाय नाका. तुजे जिवितांत आदल्या वर्सा तुमी पळयलां 2023 जायतीं संवसाराचेर अनवतां घडलीं
अणभर आयलीं मस्त लोक पिड्या शिडेन मरण पावलो मस्त लोक आवरांत पडून गेलो आनी काल जालें मस्त संगती घडल्यो आमच्या सगळ्या संवसाराचेर आमी पळयलें थंय हांगा झुजां जालीं आणखी झुजां रावनात त्याने इस्रायल गाझा फालिस्तिनामध्ये आणि युक्रेन आणि रशियामध्ये आणि थोडी झुजाक तयारी करतात पोरू थोड्यांनी पुरा म्हळ्यार दुसऱ्या खंय युट्यूबार पुरा वचून थोड्यो मॅसेजी थोडी कलेक्ट करतात आनी एकूच तांकां भंय म्हळ्यार आतां थर्ड वर्ल्ड वॉर जाता म्हणून थर्ड वर्ल्ड वॉर जाता म्हणून मस्त जाणांक भारी भंय आतां जातात जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें करूंक जाता सांग आतां घडतलें तें कित्याक म्हळ्यार आमी ह्यो पुरा संगती आसतना इल्लेशें उगडापणाचे ग्रंथ वाचूंक सुरू करचें अले पुरा तुमकां दुबाव आसतना तेणे वर्ल्ड वॉर घडता आनी तें जाता हें जाता भुंयकांपण्यो जातात अंतकाळ लागीं आयलो अशें पुरा सांगून तुमकां बेश्टायतात जाल्यार आनी तुमी ताका भियेतात जाल्यार तुमी देवाचें उतर वाचिचें उगड्यापणाचो ग्रंथ तुमी वाचून पळया एक अध्याय बरें करून वाचा नाजाल्यार माथेवाचो वांजेल 20 आनी 4 अध्याय वाचा मस्त संगती जेजून सांगलेल्यो आसात आनी तातूंत आतां एक 10% घडोवना आनीक घडोवंक आसा देखून तातूंत पुरा टेंशन करना तातूंत पुरा खंत करना तातूंत पुरा बेजाराय करना तुमचें जिवीत तुमी पाड करनाकात हें पुरा घडतलें घडोवन आसा हाच्या पयलें घडनासतना रावना घडलां पूण तूं इतल्यांत तुज्या जिवितांत एक निर्धार काणगे बरवस होगडाय नाका देवा सांगता रावोंक फाटीं सरनाका कालय जावं दी कितेंय जावं दी किर्तनाचे ग्रंथ तुमी 91 केदाले वाचतात तुमकां डेली प्रॅक्टीस आसतलें डेली 91 सांगतातच ते सांगतात थंय सांगतात म्हज्या उजव्याक 1000 जाण मरण पडो म्हज्या देवाक कितलें मरण पडोन जाल्यार कसलें वायट म्हणजे थंय येवचें ना म्हूण सांगता तर तुमी किर्तन वाचून तें घडता आसतना जर भियेतात जाल्यार तर तें वाचून कितें फायदो तुमी ती बसवणी न्ही गे देवान आमकां केल्ली ह्या वर्साय जायत्यो संगती घडतल्यो कोण देवा सांगता ना तर तांकां मात ते प्रॉब्लेमांनी पडटले देवा सांगता आसले म्हाका आनी तुका कांय जावचें ना आमकां रक्षण दितलो जेजू म्हणून सांगता न्हय देखून बरवस होगडाय नाका उगडापणाचो ग्रंथ आमकां सांगता 3रो अध्याय 19वें वाक्य रेव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 19 देवाचें उतर सांगता हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां पळया हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां देखून उर्बेवंत जा पाताक रडोवन जिणी बदल तांतूं पुरा टेंशन करूंक वचनाका संवसारांत कितें घडटा भुंयकांपणी जाता तें जाता हें जाता वर्ल्ड वॉर जाता कांय चिंता करिनाका इतल्यान जेजू सांगता हांव मोग करता जाल्यार हांव तुका बेश्टायतां आनी तांतूं भियेचें म्हणना तुवें बेश्टायतां देव आमकां बेश्टायता कित्याक ताचे हरशीं येवच्या खातीर आनी शिक्षा लायता म्हणटा देखून शिक्षा लायतना आले बरें आयकोंक मेळटना आमकां देव ट्रेन करता आमकां देव आनीक भावार्थान घट करता आमच्या जिवितांत आनीक बरवसो होगडाय नासतना बरवशान जियोंक जेजू शिकयता आमकां देखून उर्बेवंत जा खंयच्यान उर्बेवंत जा मागणें करूंक गेल्यार उर्बेवंत जा ह्या वर्सा देवाचें उतर वाचूंक गेल्यार उर्बेवंत जा हेरांच्या गरजान पावूंक गेल्यार उर्बेवंत जा कांय तरी तुज्या जिवितांत बरेंपण जायचें ह्या वर्सा आदल्या वर्सा ओके तुमी मस्त केला आमकां संदेश मेळ्ळो न्ही उपदेशक पुस्तक 9 अध्याय 7वें वाक्य संतोश भरीत काळजान तुजो उडोका उल्हास भरीत काळजान ताका रोस पिये कित्याक तुवें केल्ल्यो हर एक करुण्य देवाक मनवल्यात म्हणून देखून मनवल्यात आमी केल्ले आदल्या वर्सा कितें केलां मागणें केलां जावंक पुरो रित्रे केलां जावंक पुरो हेरां खातीर मागलां जावंक पुरो खंडीत देवाक ते पुरा संगती मनवल्यात देखून आज आमी जिवंत आसा न्हय हे वर्सी तशें ताचे गिल्ले आनीक चड उर्बेवंत जावया म्हणून आनीक चड इल्ले चड देवाच्या लागीं येया आनीक चड आनी चड भावार्थान आमी जेजूक लागीं सरया भावार्थान विश्वासान आमी आमच्या बरवस ओगडोवचो नाका देखून कोरिंथकाराचें बरयलें 2रें पत्र 5 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 7 हें उतार आज आमकां सांगता कित्याक
आम्ही आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता हें जायचें आमकां दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी चलचे न्हय भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलचे देखून भावार्थ आमचो चडयचे भावार्थ ह्या वर्सा चड आनी चड तुमी भावार्थ घट करच्या खातीर मागा कशें आपोस्तालांनी जेजू कडेन तिनूय संगती मागल्यो ताणें घरदार मागोवं ना आमकां भलायकी दी म्हणून मागोवं ना ह्या आमकां बिजनस बरें कर म्हणून मागोवं ना मस्त लिहिली चड पडोवन दी म्हणून मागोवं ना तांणी मागलें इतलेंच पयलीं आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आनी जेजून आमच्या बापा मागणें शिकयलें मागोवंक शिकयलें तांकां दुसरें तांणी मागलें भावार्थ चडय म्हणून आनी तसो भावार्थ चडयलो तांणी कसलीं पुरा कामां केल्यान त्या सिसांनी ताच्या कसलीं पुरा अद्भुतां केल्यान मेल्ल्यांकी जिवन उठयल्यान कसलो भावार्थ आसलो तांकां अंत सांगतात सास्वतीतलो भावार्थ आसा जाल्यार तुका तूं तुज्या रुखांतून तूं उमटून काडून दर्यान पड म्हळ्यार तुजें उतार तो आयकतलो म्हणटा सास्वतीतलो आमी तितलो भावार्थ तरी मेळच्या खातीर ह्या फावटी ह्या वर्सा आमी मागया आमचो भावार्थ चडय सोम्या ही पुरा मागणी आमी करीचे काल गोत्याक ह्या संवसाराचे मागणी मात्र न्ही कितें तुमी इंटेन्शन घाल्यान पुरो ते फिजिकली एक्चुअली ह्यो पुरो गरजो तुमी आत्मीक तरान वाडोवऱ्यो घडटना कितें तुमी इंटेन्शन घालन ती ऑटोमॅटीक तुमकां मेळटात आमी आत्मीक तरान वाडवळ खाणग्यानांतल्या वेळार अली पुरा इंटेन्शन घालीचें पडटात गल्ली सुकणी आमी मागता तुमच्या खातीर पूण हांवें सांगचें तुमी आनीक आचाकी चड इल्लें वाडचे गे म्हणून आनीक तुमचो ग्रोथ जायचे भावार्थान तुमी आनीकय वाडचे तुमी मात्र बरें न्ही हेरांकी बरें तुमी करीचे तोलो भावार्थ आमचो जायचे म्हणटा कित्याक आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय चलचें बगर भावार्थाच्या दिश्टीन आमी चलता भावार्थ आमकां गरजेचो म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून भावार्थ म्हळ्यार कितें गे म्हणून हेब्रेवांचें पत्र आमकां सांगता 11 अध्याय पयलें वाक्य हेब्रेव चॅप्टर 11 वर्स 1 सांगता भावार्थ म्हळ्यार कितें गे म्हणून भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयी आमकां आसा खात्री दिसानांत खंयच्योय भावार्थाच्यो संगती तूं भावार्थ म्हणून दिसल्या वस्तीक तुका भावार्थ गरज ना तूं आतां कितें पळयता हाका भावार्थ गरज ना हे मिडिया द्वारे इंटरनेटा द्वारे तुमी आमी आमच्या घरा आसा तुमी तुमच्या घरा आसा एकामेका पळयत आमकां एकामेका उलोवंक उलयत पुरा करयत पूण हाका भावार्थ म्हणनात भावार्थ कितें आमकां दिसनात त्या संगतीन म्हाका आनी तुका गॅरंटी आसा मेळटलें म्हणून खात्री म्हळ्यार गॅरंटी भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयी आमकां आसा ती खात्री म्हळ्यार गॅरंटी एक वर्ड ऑफ गॉड तूं क्लेम करून मागता जाल्यार तें तुज्या जिवितांत जारी जातलेंच म्हणलो भावार्थ तुका आसल्यार तें भावार्थ जारी जातात गीट घालून जारी जाता तितले गॅरंटी आमी दिवयात आमच्या जिवितांत घडलेले तुमच्या जिवितांत घडलेले देवाचें उतार एक 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 आमी पुरा साक्षी आज देवाक देखून ह्या विशयांत आमी खंत करचो न्ही सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता 2 अध्याय वाक्य 2 आनी 3 सिराक चॅप्टर 2 वर्स 2 and 3 कितें जायचें ह्या वर्सा आमी कितें जायचें आमी ना म्हणून सांगचें न्ही आनीक इल्लेशें इम्प्रूव कशें करयत गी म्हळ्यार सिराक चॅप्टर 2 वर्स 2 and वर्स 3 अशें आमकां सांगता थंय पयलें सांगता प्रामाणीक काळ जसो जा ह्या वर्सा कितें जाय तें तुमकां मेळचें जाल्यार पयलें हांवें आनी तुवें प्रामाणीक काळ जसो जायचें आमच्या भितर कपटपण आसूं नजो मुखार एक फाटल्यान एक आसूं नजो सर जावं क्रिस्तांवां पैकी आसात मुखार एक फाटल्यान आनी एकच आसता तशें जावं नजो प्रामाणीक काळ जसो जायचें म्हणटा आनी थीर राव सेकंड थीर राव घट्ट राव थीर राव भियेनाका पयलें प्रामाणीक काळ जसो जा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका विघ्न येतना कश्ट येतना काले संवसारार घडोवन दी कांय भियेनाका तूं तें घडटलें देवाचें उतार जारी जाताना संतोश पावचे आमी दूख पावचें न्हय जर एक संगती खंयचीच संगती ह्या संवसारांत घडना सगळे संगती देवाक कळीत आसून देवाच्या घमनाक येवनूच घडतात
तर देव तें घडोवंक सोडटा जाल्यार कांय तरी आमच्या बऱ्याकत. देखून त्या आमी संतोश पावचे. आमी ताचे खातीर मागचे. ओके, लोक कश्टांत आसा तांचे खातीर मागया. आमी इंटरसेशन करचें गाल्या खातीर तांचे खातीर मागया. पूण हांव आनी तूं मागण्याचे मनशां जाल्यार त्यो पुरो संगती करतना हांवें आनी तुवें भिवूं नजो. पयलें प्रामाणीक काळजेचो जावया, थीर रावया, विघ्नाच्या वेळार भिवचें नाका. कित्याक तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर वरां मरचें न्ही. सुखान तुजे दीस, काल संवसार सगळो उसांबोळ जावं दी, पूण देव तुजे सांगता आसतना, तूं देवा सांगता आसतना तूं तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर, घुस्पट गोंदळ करणं न्ही, सुखान संपोवच्या खातीर. क्लियर सांगता पळय, सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार. कोणाक वेंग मार? देवाक वेंग मार. देवाच्या उतराक वेंग मार. मागण्याक वेंग मार. ह्या संवसाराचे काल टीव्हीर पळोवन ताका वेंग मार नाका. तें सोड. तें तुका गरजेचें न्ही. एकूण हांव न्यूज सुद्दां पळयना. हांवें केदाळ आमची टीव्ही हांवें ओपन केल्ली ना आज मुसरी, बंदच आसा. आमकां गरजच ना तें संवसारान. कितें भुरगीं आमी, भावार्थान विश्वासान जिवनची भुरगीं आमी, तर संवसारान कितें करता म्हाका आनी तुका कितें भे. ती कितें करता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रकार करता. देखून हांवें सांगलें उगडपणाचो ग्रंथ एक एकच अध्याय सकास वाचूंक प्रयत्न करा, समजून घेवचें. दानियेलचो ग्रंथ, उगडापण, हे दोनी सदां एकत्र सब्जेक्ट आसात. वाचूंक प्रयत्न करीचे आनी ह्यो संगती त्या वेळार आमकां कळीत जाता. देखून तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. देवाक बिलकुल सांडी नाका. ह्या वर्सा देवाक सांडशी जाल्यार खंडीत तुवें भियेचें पडटलें, न्यू सुद्दां पळोवन रावचें पडटलें. देखून ह्यो संगती आमी एवॉयड करया आनी जेजूचेर आमची नदर केंद्रीकृत करया. फोकस ऑन जेजूस. देवाच्या उतराचेर फोकस आमचें, दुसरें कांयच न्ही. तेची निशेन आमी पळोवचें नाका. थंय कालां करता, हांगा कालां करता. न्यूज पळया, ताचे खातीर मागा. खंडीत जावन मागणें गरजेचें. देखून रोमकाराचें पत्र सांगता 10 अध्याय 11वें वाक्य, रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पवित्र पुस्तकच म्हणटा, ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. जर तूं जेजूक सतमंताय, देवाक तूं सतमंताय, पवित्रात्म्याक सतमंताय, तूं बिलकुल तुज्या जिवितान लजेक सांपडचो नाय. कित्याक ताचे पयलें तुका देव भायर काडटलो. कित्याक क्लियर सांगता पळया, पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. देखून क्लियर सांगा, हांव जेजूचेर पातयेवन रावतां, हांव जेजूक सतमंतां, त्या खातीर हांव केदीच लजेक पडचो ना. 100 फाटीं दिसाक सांगा हांव लजेक पडचो ना. कित्याक समी म्हजें सांगता आसा हांव लजेक पडचो ना. म्हाका भिरांत केदीच दिसता ना, कित्याक समी म्हजें सांगता आसा. संवसारांत कितेंय घडत हांव जेजू सांगता रावतलो. म्हज्या लागीं कितेंच येवचें ना. ओलो भावार्थ, ओलो विश्वासान आमी जिवंक जाय. मगच्या भाव आनी भयणी, भियोन जियेचें जाल्यार कितल्या दिसांक जिवेवेत आमी. आमच्या आवक आमींत मोटवें करून कान घेता आमी भियेता जाल्यार खंय जावचें आमी. खंयचेय संवसार आमकां सांडून पयस धांवोंक जायना. खंय धांवतले आमी. हांगातून अमेरिका धांवचें गी, ऑस्ट्रेलिया धांवचें गी, कॅनडा धांवचें गी, जर्मन धांवचें गी, खंय जाल्यार तें संवसारा भितरच आसा न्हय. सगळो संवसार, सगळे युनिवर्सल देवाच्या कंट्रोलार आसा. देखून आमी खंय धांवल्यार एकच आमकां कांय भियेना. देखून खंय रावतात पळय, देवान म्हाका आनी तुका आज आपोवन दिलां जाल्यार आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा पळय, त्या परिस्थितींत जिवंक शिका म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. त्या परिस्थितींतल्यान भायर धांवूंक प्रयत्न करनाका. आज तुका कश्ट जाल्यार त्या कश्टान जिवंक शीक. आज असले कश्ट फाल्यां आसचे नात. आज तूं पिडेशिडेंत आसाय, त्या पिडेशिडेंत जिवंक शीक. त्या पिडेशिडेचेर जैत व्हरू. फाल्यां तुजी पिडेशिडां गूण जातली. परमनंट आसाचें म्हूण कांय ना, आसा गे. आज असलें फाल्यां आसना.
देखून आमी ताचेर फोकस घालचो नाका. आमच्या आयल्या पिड्याचेर फोकस दवरची जाल्यार ती पिडा तुजे तान पयस वचना. तुजेर आयिल्ल्या कश्टाचेर तूं फोकस दवरताय जाल्यार ते कश्ट तुजे तान पयस वचना. तुज्या निरासपणाचेर तूं फोकस करताय जाल्यार ते निरासपण तुजे तान पयस वचना. देखून आमचे फोकस जाय जेजूचेर. पेद्रू पळय, भारी भावार्थ असो मनीस, धैर्यान आसलो. जेजू हांव म्हणटाना म्हाकाय उदकाचेर चलोवन येवंक सांग म्हणून ये म्हणालो, गेलो. पूण लागीं लागीं पावता आसतना कितें जालें, ताका गोत्त आसली दर्याची गुंडाय कितें, ताका गोत्त आसली दर्याची लारां कितें, ताचे विरोध कोणी झुजोवंक जायना म्हण ताका कळीत आसलें. हे पुरो संगते तेज्या मोतीक आयल्यो जावयेत. आनी त्यो मोतीक येता आसतना फोकस खंयचेर गेलो ताका, त्या लारांचेर गेलो, उदकाचेर जालो, गुंडायक गेलो. जेजूचेर आसलो फोकस चुकलो ताचो. देखून पेद्रू बुडोवंक लागलो. आज आमी तशें जावचें. आमी पेद्रूक मात्र सांगल्यार पावना, आमी त्यात गतीचे न्हय. आज आमकां कश्ट येताना, अनवर येताना, पिडा शिडा येताना, निरासपण येताना, चलवण येताना, रिणाचे भार बसताना आमी भियेता कितले. ते जाल्यार न्ही आमी बुडोवंक लागचे. आमचो फोकस खंय येता. एक पिडा आयली म्हणटा जालें त्या पिड्याचेर तूं फोकस. अरे पिडा मनशाक येता चलता, ही कुडी घेवची न्हय. तुज्या आत्म्याक पिडा येना जाल्यार पुरो तितलेंच. तो आत्म पिडेस्त जायना जाल्यार पुरो. त्या आत्म्याक राखून व्हरचें. कित्याक सस्नाच्या सस्नाक जिवनची तुजी कूड न्ही, बाजार तुजो आत्म. त्या आत्म्याक पिडा येनातले बरी राखून व्हरचें. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरच्यो मगच्या भावा आनी भयणी आयच्या दिसा. देखून आज मुखार आमकां सांगता मातेव सुवांजेल 14 अध्याय 22 तावून तुमी 33वी वाक्या वाचल्यार थंय एकच वाक्या वाचता, 20 आनी 7 वाक्या. तुमी जाल्यार बायबल आसल्यार वाचा. मातेव सुवांजेल 14 अध्याय 22वे वाक्यातावन 30 आनी 3 वाक्या म्हणसर. आनी तातूंत 27 वाक्या 27 वाक्या सांगता. पूण तेच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव सुतो, भियेनाकात. सगळे ताचे आपोस्तल कालबुले जाल्ले, भियेले, घबरले. धैर्यान सांगता जेजू पळया. पूण तेच घडये 1 मिनट जेजून डिले करूं ना. 1 मिनट डिले केल्ले जाल्यार ते भियेन मरते आसले आपोस्तल. तुझ्या जिवितान कश्ट येता, नानवर येता, 1 घडी सहित जेजू डिले करना. तुझे तावन डिले जावंक पुरो. पूण जेजू तावन बिलकुल तेच घडये यात घडये तेच घडये. आतां तर सांगा तुमी, येस घडये म्हजी पिडा आसता म्हजे तान पयस वता. येस घडये म्हाका आयले निरासपण म्हजे तान पयस वता. येस घडये म्हजे कश्ट परिहार जाता. येस घडये म्हजें कुटुंब बरें जाता. येस घडये म्हजो घोव अल्कोहोलिजमांतल्यान सुटको मेळटा. तो पावरत पातये ह्या वेळार पातये तुमी. त्याच घडये 1 सेकंड येतेसिन जायना जेजूच्या टायमार. त्याच घडये एक भारी वाक्य पळया. त्याच घडये पूण त्याच घडये तांचे लागीं उलोवन जेजू म्हणालो, धैर्य घेया, हांव सुतो, भियेनाकात. कितले वर्ड आसात गोत्ता की भियेनाकात म्हणून बायबलान 366 टायम्स आसात. 366 टायम जेजू सांगता भियेनाका, धैर्य घेया, हांव आसा तुमचे सांगता. हो संवसार सरा पर्यंत कान जायचे. आमकां संवसार सरा पर्यंत आमी सरता म्हणसर पुरो. ताच्या मागीर आमी जेजू सांगतात न्ही जिवनचे. संवसार सरा म्हणून सर जेजू आमच्या सांगता आसतलो म्हणटा तर आमकां काल्याक बे. देखून ह्या 9 वर्सां आयिल्ले आमचे इम्प्रुवमेंट जायचे, भावार्थाचे इम्प्रुवमेंट. देखून एब्रेवांचे पत्र सांगता 12 अध्याय 1 वाक्या. एब्रेव 12 अध्याय 1 वाक्या अशें सांगता. तर आमचेच विशयान आमी कितें म्हणचें. म्हजेच विशयान जाल्यार हांवें कितें म्हणचें. आज तुजेच विशयान जाल्यार तूं कितें म्हणटाय. तर आमचेच विशयान कितें म्हणचें. एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमकां वेडो घाला. आज तुमी युट्यूबार पळयतात, युट्यूबार मागण्या आयकतात, ताच्या मागण्या कितल्यो साक्षी तुमी आयकतात. त्या साक्षांनी तुका आनी म्हाका वेडो घाला आज. तर म्हाका आनी कित्याक तुका भेम संवसारांत ये. इतल्या साक्षांनी म्हाका आनी तुका वेडो घाला. आमचे भोंवतेनी ताणें वेडो घाल्लो आसता. आमचे वयले पातकाचें वजन काडून उडया. एक मात्र आसचें.
आमच्या जिवितांत परिवर्तन जायना, आमी आतां आनी सदांच सर्वत आसतले बरीच आसता, तशें जायना. आमच्या जिवितांत बदलाव जायचे. आज खंयची वायट संवय आसा जाल्यार आज तुमी सांडूंक प्रयत्न करीचे. आज तुमच्या जिवितांत कोणाचे विरोध उलोवचे आसा ते सोडीचे, कोणाचे हागे तुमच्या मतींत जाले ते सोडीचे, काडीचे, आमी बक्षीचे तांकां. जर तांचे बरीत आमी केल्यार कितें जालें? म्हाका आनी ताका कांय व्यत्यास आसा गे? देखून मुखार सांगता, आमचे वयलें पातकाचें वजन आमी काडून उडया. आमकां रेवड गेल्ल्या पातकांतावन सुटोवन, आमकां रेवड गेला पातकान, त्या पातकांतान आमी सुटोवन धांवोंक धरलेली वाट बऱ्या तरेन आमी धांवया, तिरासानेन आमी धांवया. घुस्पट गोंदळ करून धांवचें नाका, तिरासानेन धांवया म्हणटा. पळया, आमी धांवोंक धरलेली वाट तिरासानेन धांवया. ह्या वर्सा आमचे मिसांव आनीक चड जायचे, आनीक मस्तू लोकांक आसा पळय जेजूस हाडिचे तुमी. आज तुमकां कितेंय तरी बरेंपण जाता जाल्यार, तुमकां कितें तरी इतलेशें एक उतार तरी तुमच्या काळजाक लागता जाल्यार ओके, दुसऱ्याक एकल्याक हाडणे आनी दुसऱ्याक एकल्याक एक देवाचें उतार तुमी जाल्यार दिया न्ही, खंय मनी दुसऱ्यां खातीर मागोवंक शिकाने. काल्याक आमींत आमचेंत कांपणा भितर आमचेत भितर रावन आमी आमचेत बोलबलायकी खातीर मागल्यार पावना, हेरां खातीर आमी मागचे. देखून ह्यो संगती आमकां आज देवाचें उतर सांगता. फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांत, फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 and 14, फिलिपी घरां बरयलें पत्र 3रो अध्याय 13 आनी 14 वाक्य सांगता, भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पळया, सांब पावल इतले मिसांव केल्लो मनीस तर अशें सांगतालो, भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. तुजी धांव येदोळूच संपोवनाय, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपोवना. आनी की धांवोंक आसा केदोळ म्हणसर हो स्वास आसता म्हणसर हांवें आनी तुवें धांवोंक आसा. आमच्या एका आनी आत्मीक जिवितांत मात्र एक रिटायर्ड म्हणलें ना मोगच्या भावानी भयणी. गव्हर्मेंट जॉब करतल्यांक प्रायवेट जॉब करतल्यांक रिटायरमेंट म्हूण आसा, पूण आत्मीक वावर करतल्यांक आमकां म्हाका आनी तुका रिटायर्ड म्हणलें ना. तर रिटायर्ड आसल्यार म्हाका रिटायर्ड जायचें आसलें येदोळ, रिटायर्ड म्हणलें ना. रिटायर्ड आमी काण घेवंक ना. तूं रिटायर्ड म्हणटा जाल्यार खंडीत तूं जिवितांत रिटायर्ड जावन जाताय. ह्या जिवितांत रिटायर्डनेस आमकां ना म्हाका भावानी भयणी. आमची धांव आमी देवाचे. मागीर म्हणटा, पूण इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसरता. फाटलें म्हज्या जिवितांत कितें घडलां, म्हज्या जिवितांत कोणें म्हाका दुखयलां, कोणें म्हाका मारलां, सांब पावलून केल्ले इतले मार जर्मनाच्या खंयच्याय सिसांनी कावनात. सांब पावल आयिल्ले इतले जैलांत दुसरो कोणी आसोवंक ना. सांब पावलून केल्ले इतलें पयन कोणेंय करूंक ना. सांब पावलेच्यो बोटी फुटून दर्यांत आसले बरी कोणी आसोवंक ना. सांब पावलूक जीव ताळींनी रवडोवन घाल्ल्या बरी दुसऱ्या कोणाक घालूंक ना. कितलें पुरा ताच्या जिवितांत घडलां जाल्यार तो म्हणटा फाटल्यान घडलां तें हांव विसरता म्हणटा. आमच्या जिवितांत एक कोणेंय एकलें दुखयल्यार हांव मरता म्हणसरी बक्षिना म्हणटात. मरोंक तयार आसा, बक्षूंक तयार ना. खंयली आत्मीक तारा हें, खंयली मागणें हें काले हें पुरा अशें पुरा करूंक आसा गे आमी. आमकां बक्षूंक नाका. फाटलें कितें आसा पळय 2023 म्हणसर कितें घडलां तुमच्या जिवा विसरा. देवाचें उतर सांगता, हांव सांगना. हें उतर तुमचे कन काणगे हांव सांगता. फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटां. फुडें कितें आसा? जिवीत म्हाका आसा फुडें आसा म्हाका भरवोसो, फुडें आसा म्हाका भलायकी, फुडें आसा म्हाका अत्रेग, फुडें आसा म्हज्या जिवितांत प्रॉस्परिटी, समृद्धी. तें हांव धरूंक वद्दाडटां. त्याचें सुमें सांगता मात्र, सुमयातय मात्र दुसरें खंय तुमी धांवल्यार तुमकां मेळचें ना. देखून हे संगती आमी उगडासान दवरया. उगडापणाचो ग्रंथ आमकां सांगता 3रो अध्याय 5वें वाक्य, रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 5 अशें आमकां सांगता, जर ह्या संवसारांत आमी जैते वन जाता जाल्यार, आमच्या मिसांव बऱ्या तरेन आमी करता जाल्यार देव आमकां एक इनाम दितलो. जैते वन जाल्ल्यांक हे परी दोवी वस्तू राणे सयतले. हें सर्गीच्या राजान आमकां मेळचें तसलें दायज जावन आसा. हें संवसारान न्हय, आमचें संवसारी पयन
सोम्या सांगता आमी करसून बऱ्या तरेन आमचे पयन काबार करता जाल्यार, बऱ्या तरेन आमचे मिसांव आमी करता जाल्यार तर हे आमकां मेळटलें. आमी ह्या संवसारान जैते वन जाल्ल्यांक हे परी धवी वस्तुरान न्हेसयतले आनी ताचें नांव जियेतलेच्या पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. हें गरजेचें. आज आमी रियलायज करीत आमच्या जिवितांत जर बसून इल्लो वेळ चिंतीचे आज हांवें कितें केलां, हाचे वरवीं म्हजें नांव कितें जिविताच्या पट्टेर दवरलेलें तें आसा गी पुसून काडलां गी, तें हांवें आनी तुवें पळोवंक जाय म्हज्या भावा आनी भयणी. तें गरजेचें आमकां. देखून पुसून काडचो ना म्हणटा जेजू. आमी जर देवा सांगता रावल्यार ह्या वर्सा देवा सांगता रावून ती आशिर्वाद आमी जोड काडून घेता जाल्यार आमी बिलकूल आमचें नांव त्या जिविताच्या पट्टेतावन तो पुसून काडचो ना. आनी म्हज्या बापा आनी ताच्या दुतां समोर तो म्हजो म्हणून हांव बरगड करतलो. म्हज्या बापा सवें म्हज्या बापा आसा ताच्या दुतां सवें, बापा सवें आनी ताच्या दुतां सवें हांव तुका आनी म्हाका म्हजो म्हणून हांव परगड करतलो म्हणटा जेजू. येदो व्हडलें दायज आमकां मेळटा ह्या संवसारांत. आमी भावार्थान जियेता जाल्यार हे संवसारांत कितें घडटा ताका भियेनासतना सोम्या सांगता रावता जाल्यार हें सगळें तुका आनी म्हाका मेळटलें म्हज्या भावा आनी भयणी. आनी निमाणें देवाचें उतर सांगता उगडापणाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 12वें वाक्य, रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 12. आनी एक जैतेवंत जातल्यांक कितें मेळटलें. एक पळया, जैतेवंत जातल्याक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो. तुमच्या घराक तुमच्या बिल्डिंगाक पिल्लर आसात पळय, ती कोणाच्यानी बदलूंक जायना. ती करचें जाल्यार बिल्डींग आसचें ना. देखून सर्गींच्या राजांत ती एक बिल्डींग आसा. सर्गींच्या राजान ताका तुका एक खांबो करतलो म्हणटा पळया. जैतेवंत जातल्याक मात्र म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो आनी थंय तो सदां काळ रावतलो. तो खांबो देवाच्या मुखार आसतलो. तो खांबो हांवें आनी तुवें जायजे, हांव आनी तुवें सदांच देवाच्या समकार देवाच्या दोळ्या मुखार आमी रावोंक जाय म्हज्या भावा आनी भयणी. ताचे खातीर ह्या संवसारांत हांवें आनी तुवें वावर करूंक जाय. सदां काळ रावतलो म्हणटा. ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव ह्या म्हज्या शाराचें म्हणजे अंतराळांत देवोवणे येता त्या नेवा जेरुजलेमाचें नांव आनी म्हजें नवें नांव हांव बरयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हजें आनी तुजें नांव जिविताच्या पट्टेर बरोवन आसा. हें पुसून काडूंक आमी सोडूं नजो. आमी हाच्या खातीर वावर करचें. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी वावर करचें. खंय अवकाश मेळटा थंय देवाचें उतार परगट करचें. खंय अवकाश मेळटा तुमकां जाय जाल्लें एक बरेंपण साक्ष जावन दिवचें म्हज्या भावानी भयणी. कितल्या जाणांक बरेंपण जालें, एक साक्ष सयत आमकां मेळना. बरेंपण जाता थोडी फोनार सांगतात एक साक्ष धाडा रेकॉर्ड कर म्हळ्यार ना. तितलीशी एक मिनत करूंक कोणाकी नाका. तर जाल्लें बरेंपण आमी हेरांक सांगना जाल्यार तुमी एक साक्ष तुमची बरी करून रेकॉर्ड करून तुमचे फोटो घाल्यार आमी ह्या सोमाराच्या मागण्याक युट्यूबार घालना गे. जायतो लोक पळयना गे. कितले आदल्या वर्सा थोड्यांनी दिल्ल्यो आमी घाल्यात पूण नव्यो जावन नात. तर आमच्या ह्या मागण्यांत देव आमकां बरें करना गे. आमकां कांय तरी अभिशेक मेळना गे. आमच्या मतीक कांय तरी समाधान मेळना गे. आमच्या काळजान कांय तरी समाधान मेळना गे. तर कित्याक तें उसारूंक आमी फाटीं सरता. देखून ह्या संवसारांत हर एक बरेंपण देवान करचें. कित्याक ताका एक साक्ष जावन आमी जियेचें म्हणलें एकच उद्देशा खातीर म्हज्या भावा आनी भयणी. एकच उद्देशा खातीर जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अजापान अद्भुतां करची. जर म्हज्या जिवितांत अजापान अद्भुतां केल्ली हांवें तुमकां सांगना जाल्यार, म्हज्या जिवितांत जाल्लें देवाक हांवें परगट करना जाल्यार, म्हज्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण हांवें लिपोवन दवरलें बरी, दांपून दवरलें बरी जालेलें. देखून तुमकां जाल्लें बरेंपण एक ल्हानशें वॉयस मॅसेजीचेर बरें करून रेकॉर्ड करा. एक फोटो तुमची धाडा जाल्यार कोणाचें म्हूण कळना आनी म्हाका धाडून दिया. वॉट्सॅपार धाडून दिया.
नाल्यार मेल करा. ते ह्या यूट्यूब चॅनल ओपन केल्यार आमचे मेली मेळटा तुका, म्हजे नंबरूय मेळटा, सगळें आसा ह्या यूट्यूब चॅनलार. तुमी ओपन केल्यार ते मेळटा. ओपन करा. तुमचें कितें इंटरनेट आसला दांडिया मागता आमी तुमचे खातीर. सदां सकाळींचे 7 ते 8 वरां म्हणसर इंटरनेशन मागणी आसा. सदां 70 म्हणसर जॉइन जातात. मस्त साक्षतायेन आमकां मेळटात. सदां ईद इल्लें देवाचें उतर आमकां मेळटा. तुमी जॉइन जावन तुमची कामां करा. दवरा, आयकाय एटलिस्ट. आयकूंक कांय प्रॉब्लेम ना. मायक ऑफ करा आनी आयकया. तुमी मागण्यान जॉइन जाल्ले बरें जाता. आनी प्रत्येक जण आमच्या टिमाची एक रितीर आसा, ती लिडर्सांक देवान दिलेल्या पवित्र आत्म्याची देणी कशी उपयोग करची, एक ग्रोथ रितीर एप्रिलाच्या 26, 27, 28 तारखेर आसा. कोणाक जाय जाल्यार रजिस्ट्रेशन करा. येदोळ 60 म्हणसर 60 रजिस्ट्रेशन जाल्यार आमकां 100 मॅक्झिमम, ताच्या चड आमी काण घेना. देखून तुमकां कोणाक येवंक आसल्यार आमी तुमकां अवकाश दिता. कित्याक तुमी आमच्या चॅनलार आसात, तुमकां अवकाश हांवें दिजस. ते कोणाक येवंक आसल्यार ते मुल्की दिवान सेंटरांत आसतले. शुक्रार शेनवार आयतार विकेंड रितीर. शुक्रार सकाळी 9 वरांतल्यान आराम केल्ली, आयतार सांजेर 5 वरां म्हणसर रेसिडेन्शियल रितीर. देखून कोणाक येवंक आसल्यार आमकां मॅसेज करा, रजिस्ट्रेशन करा. आनी तुमच्या खातीर आमी मागता. आनी आमचोय उगडास दवरा. आमचेय मिसांव बऱ्या तरान जायजे, सगळ्यांतल्यान मिसांव उक्तें जायजें, देवाचें उतर बळादीक तरान परगट जायजें ह्या वर्सा. देखून तुमच्या सहकार आमी मागता. तुमची मागण्याची कुमक आमी मागता. तें तरी तुमी आमकांय तुमच्या मागण्याची कुमक आमकां दिया. आमच्या खंडीत जावन आमच्या मागण्यान तुमी सदांच आसतल्यात. सदांच तुमचे खातीर मागता. देखून तुमची कितें इंटेन्शन आसात ही सगळीं बरोवन गेल्ली आज. कित्याक हांवें ओडोल वाचून सांगल्यात थोडी, आनी की जायतीं आसात तांच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता. आयवी सेराओ, ऑयल डिसोजा, सिसिलिया रॉड्रिगस, लावी लोबो, जॅनेट अंद्रादे, लॉरेन्स डिसोजा, रॉनी डिमेल्लो, जुलियाना तंतीस, नीता पॅरिस, रॉकी डिसोजा, दिप्ती नजरेत आनी फेल्सी पिरेरा हांचे सगळीं, साल्डाना शालोम, अनिता लिडिया, आयरीन डिसोजा, जॅस्लिन डिसोजा, मिलियाना डिसोजा, लिली मास्कारेनस, निशा स्मिता, विल्मा मारिया मेनेजस, विल्मा लोबो, सविता सिक्वेरा, विनुता, संदेश बर्बोजा, लॅनी वेगस, रॉन्सन डिसोजा, मॉली कुटिना, लॅनी वेगस, आयडा डिसोजा, जॅनेट मेनेजस, सविता सिक्वेरा, हे सगळे इंटेन्शनां हाच्या पयलींचे हांवें ऑर्डर वाचून सांगल्यात. तर तुमच्या हर एका गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागता. सगळे आमच्या हात उबारने गडी भोर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड जीसस. हर एकल्याचे मागणी तुझ्या पांयां त्याला भेटून दिता. हर एकल्याचे इंटेन्शन तुका समर्पण कर दिता. स्वामी आज जो आयच्या दिसा परगट केल्ले उतार हर एकल्याच्या काल समान उदंड मापान बरोवन आसूं दी. आनी त्या उतरा प्रमाणे ह्या वर्सा सगळ्या तुजेर भरवोसो दवरून जिवंक जायली कृपा आदार हर एकल्यांक आमकां फावो कर जेजू. आशिर्वादीत कर जेजू मागता. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमकां भर जेजू. आनी सगळ्या कुटुंबाक हर एकल्यांक बरेपण जावं दी. आनी सर आशिर्वादां भरले हे वर्स समृद्धीचें वर्स हर एकल्यांक तुजेर भावार्थ दवरून विश्वास दवरून जिवंकची कृपा आदार. आनी मागणे सुस्पिरीत पवित्र पुस्तक समजोनी हर एकल्या आमकां लाभय म्हणून मागता जेजू. हे सगळे वर्स आमकां तुजे संगता रावूंक तुजे संगता जिवंक आमकां फावो करून मागता. हे मागणें हांव करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुझे संगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फाळ जे कशें जेजो
बघेवन ती मरिये देवाच्या माया मापे हांगा ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरी रात मागता तुमकां समेस्तांक. सांगता रावया, सांगता मागया, खंडीत एकामेकाच्या गरजान आमी उदारपणी पावया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. गुड नायट. बरी रात तुमकां.